भाग्योनीस देव प्रथम रक्तशास्त्री डिसेंबराची 26 तारीख. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळी 17 ते 22. जेजून आपल्या दोन दुतांक म्हटले, मनशा थंय शिटूंक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सर्वेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेल्मत मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाह सरशे तांच्या आनी अनभावार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातले. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पुतो धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावात, तोच तारून सोडतलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.